भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार। आज आमी इयत्ता चौथीची कोंकणीचो पाठ गुणाचो रवी या पाठाचेर प्रश्न आनी जापो पळोवया। प्रश्न 1। रवीचे शाळेत कसली तयारी चलताली? जाप: रवीचे शाळेत समूह गिताची संचलनाची तयारी चलताली। प्रश्न 2। स्टेशना वयली काम करपी भुरगीं पळोवन रवीक कितें करचें अशें दिसलें? जाप: स्टेशना वयली काम करपी भुरगीं पळोवन रवीक आपणें अशें कितें तरी काम करचें अशें दिसलें। प्रश्न 3। रवीन कितले दीस काम केलें? जाप: रवीन 25 दीस काम केलें। प्रश्न 4। रवीची आवय घर कशें चलयताली? जाप: 4 घरचो वावर करून रवीची आवय घर चलयताली। प्रश्न 5। रवी दर दिसा कितलो वेळ काम करतालो? जाप: रवी दर दिसा अर्दवर काम करतालो। प्रश्न 6। रवीक ताज्या कामाचे कितले रुपया मेळ्ळे? जाप: रवीक ताज्या कामाचे 50 रुपया मेळ्ळे। प्रश्न 7। आपल्या पैशांनी रवीन आवय खातीर कितें घेतलें? जाप: आपल्या पैशांनी रवीन आवय खातीर जोतें घेतलें। प्रश्न 8। रवीन कोणा कडेन काम मागलें? जाप: रवीन हॉटेलकारा कडेन काम मागलें। सकयल दिल्लीं वाक्यां कोणें आनी कोणाक म्हळें तें बरयात। हांव पळयतां कशें जाता तें। जाप: हें वाक्य रवीन आवयक म्हळें। दुसरो प्रश्न। पात्रांव, म्हाका कितें काम दिशी? जाप: हें वाक्य रवीन हॉटेलकाराक म्हळें। प्रश्न 3। सकाळीं 6 वरांचेर येवन काम करशी? जाप: हॉटेलकारान रवीक विचारलें। चवथो प्रश्न। म्हजो गुणाचो बाब तो? जाप: हें वाक्य आवयन रवीक म्हळें। धन्यवाद।